इतलो व्हडलो इश्यू जाला आमचो सांकवाडे गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सी गांवांत जो आमचो सांकवाडे सावरफोंड हांगासर जो प्रोजेक्ट येता जो भुतानी प्रोजेक्ट येता हाचेर भरपूर डिबेट जाली आनी डिस्कशन जालें जायतें जालें आनी म्हाकाय तितून इनवॉल्व केलो. सांगपाचें म्हणल्यार आनी इश्यू केन्ना जालो जेन्ना आमचो टावन एंड कंट्री मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हाणें एक स्टेटमेंट केलो जेन्ना आपणाक आजून पासून जे भुतानी जो प्रोजेक्ट येता ताचेर आजून पासून रिप्रेझेंटेशन आपल्या कोणेंच दिवंक ना आनी म्हजें नांव घेतलें हातून वादान देखून आपण हाडून दिवंक ना. ताका लागूनच आयज आमी प्रेस घेवपाक पडलें कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय बाबा हातून कितें केलां. इश्यू येयलो तेन्ना हांवें तो एसेंब्लीनूय काडलो आनी सरान जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें तो आमी जाता तितले बेगीन आमी रिव्यू करतले अशें म्हणून आमकां एसेंब्ली ऑलरेडी तेणी सांगलां आनी मिनिट्स जाल्ले आसा हें कोण हें जावपाक शकना. म्हणटकच मागीर तो अशें म्हजेर हें घातलें रिप्रेझेंटेशन दिवना पूण हांव सामको नोंदणी हाडपाक सोदतना आमच्या लोकांक सगळे हांव जाणा आमचे जे सपोर्टर जे म्हजे सपोर्टर जायते म्हाका फोन करपाक लागले हातून तूं कितें रिस्पॉन्स करना तूं कितें ओगी आसा. हांवें सांगलें तेका हांव आवट ऑफ स्टेशन आसा हांव येवन तें कितें करपाचें आसा तुमकां सगळें कळटलें तेन्ना हांव तुमकां रिस्पॉन्स करतलो. तेका लागून आयज आमी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आतां हांवें जेन्ना विश्वजीत राणे मिनिस्टर सर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आसा ताका हांवें एक लेटर केल्लें आनी हें लेटर केल्लें 21 जून 2024 पळय ओरिजिनल लेटर हें हांवें ताका केल्लें 21 जून 2024 जेन्ना म्हाका रिप्रेझेंटेशन जें आमचें सांगपाचें भावांनी जेन्ना म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिलें तें म्हाका केन्ना दिलें 17 तारखेर दिल्लें. हें 17 तारखेर म्हाका तें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें तें रिप्रेझेंटेशन हांवें ताबडतोब आमी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक हांवें हें लेटर केलें बाबा अशें आमच्या लोकांक ऑब्जेक्शन आहा हेचेर आनी तो आतां म्हणपाक लागलो की आपणाक पावूंक ना पूण हें हांव सांगूंक सगळें आमच्या मिडिया वतीन हांव सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमी हें लेटर केल्लें आसा. कॉपी ह्यो सगल्यो जे डिपार्टमेंट जे आहा ते डिपार्टमेंटा देखून हांवें सगल्यो कॉपी केल्या पळय. विश्वजीत राणे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट मागीर वर्टिका तुमगे सिनियर टावन प्लॅनिंग TCP डेम्पो टावर 2nd फ्लोर पेंजीम मागीर हांगासर PDA केला मागीर आमी विलेज पंचायत सांगपाक सेक्रेटरी केला मागीर डेप्युटी कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकाय केला. हे सगळे डिपार्टमेंटाक आमी रिप्रेझेंटेशन हांवें दिल्लें आसा. हो जे हांवें लेटर केला तेन्नाय हांवें दाखयल्लें अप्रूव जाता तेन्नाय सांगलोलें तरी आसतना म्हजेर एलिगेशन आसा इतलें जावं ना आनी मागीर तेजे उपरांत मागीर हाणें आमचे टावन एंड कंट्री मिनिस्टरान ताणें पळय रिस्पॉन्स केलो आसा फ्लोर ऑफ द हावस हें सगळें आसा. म्हणटच म्हाकाय लोक आमचो कितें जाला म्हजे बरे मागपी म्हजे फॉलोवर जे आसा ते म्हाका सांगूंक लागले बाबा हें जाता कितें हें तूं कित्याक ओगी आहा तेका लागून आयज म्हाका हांगासर येवचो पडलो. आनीक काल हांव आमचे टावन एंड कंट्री मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी ताणें एक एश्युरन्स दिल्लें आसा म्हाका जे गणसाचे पयलीं आपूण जाता ते भाशेन आपूण हो रिवो करता ताणें सांगलां जातलें जावपा ना मागीर तुमी म्हाका प्रश्न करतले. पूण हें एलिगेशन जें कितें आहा लोकूय म्हजो व्हायरल करपाक लागले जायते व्हायरल जाले इतले व्हायरल जाले जेन्ना हांव डिस्टर्ब जालो हांव आवट ऑफ स्टेशन गेलो तरी इतलो डिस्टर्ब हांव नको हें कित्याक लागून जाता आनी कितें कोण वाडयता खंयचे पॉलिटिशियन म्हाका सकल करपाक सोदता तें म्हाकाय खबर ना. हांव आतांय सांगता आनी पयलींय सांगलेलें आसा आयज पासून हांव क्लीन आहा इतलें हांव परत सांगता इतलीं वर्सां हांवें पंचायतान काम केलें एज अ पंच म्हूण केलें एज अ डेप्युटी सरपंच म्हूण केलें 2 फावटी सरपंच केलें
2 फावटी झेड पी जालो, आतां MLA आसा. 20 वर्सां पंचायतान काम केलें आसा, ग्रासरूट लेवलाचेर हांवें काम करिल्लें आसा. आनी हे इतले व्हडले हे प्रोजेक्ट कित्याक येता? हे प्रोजेक्ट येता फकत हे आमचे पंचायत जर आयज तर आमी पंचायत तर इतले तर हे आहले स्ट्रॉंग आहलेले जाल्यार हे आयज प्रॉब्लम जावपाक पावना. ही आतांचें न्हू. Under the PDA, MPDA rules and regulations. आता आज कोणें तरी एक मॅसेज घायल्या की being he is a member of MLA is a member of PDA, तेणें हो प्रश्न कित्याक काडूना into PDA. So हांव सांगूंक सोदतां, see MLA, the MLA by default is the member of MPDA. He is not appointed by the government. Nobody can remove his membership as long as he is the MLA of Kordali constituency. These are the rules of MPDA. So secondly, any proposal, if first developer submits the file to the MPDA, then the area is more than 25,000, the file referred to the government, that is Chief Town Planner. The PDA prepares a note, a brief history, and send the file to the Chief Town Planner. The government, that is TCP board, wherein the TCP minister is the chairman by default, and its meeting decide whether to approve the project or to reject the project. After discussion, the file redirect to MPDA for immediate action. If the file approved by the party is directed to pay the infrastructure tax and the development tax, after which the development permission is issued to the party. The file reject the PDA, MPDA has to convey the party that your file is rejected. The above file does not go to MPDA meeting. आता हांव सांगपाक सोदतां, हे कोण उलयताय तांकां, जेन्ना तुमी पयले रुल्स जाण जावपा जाय. ऑपोजिशनाचें काम कितें? टू पुट द एलिगेशन. आनी एलिगेशन घाता तें एविडन्स दाखय न्हू. एलिगेशन प्रूफ कर आनी दाखय तेणें ती फायल पास केल्या, TCPन तेगे मिटींग येयल्या, उलोवपा जाता. तो उलयत तो कोण? म्हज्यान डेयली युट्यूबाचेर म्हज्यान जाय तें काडपा जाता. पूण चोयतो मनीस जाय ते इंटेलिजंट आहाय. एज अ सिनियर सिटीजन हांव चॅलेंज जाता, तेणे ती फायल PDA जर येयल्या हांव ताका रिजायन दिवपा लागें. आतां तूं एलिगेशन कोत तेन्ना तुवें ताबडतोब एक रेजोल्युशन हाडपा जाय आहलें मिटिंगेचेर. अजेंडा येता, कितें मिटींग आज डिस्कस जातलें, आनी तें तुमकां दाखोवपा जाय जाल्यार पळय हे मिटिंगेक ही भुटानी जी प्रोजेक्ट येयला ते तो पार्टी आहा तो थिंग आहलोलो हें दाखय. तेंकां उलोवपाक कितें जाता. आतां म्हाका कळटा ते भाशेन हो प्रोजेक्ट MTech म्हूण हो पयलो आहलोलो आनी हो 10 वर्सां जालीं हेजो प्रोसेस चलतालो. हांवें आतां भितर डीप गेलां आनी हांवें पळयलां की हो MTech प्रोजेक्ट 10 वर्सां पयलो थिंगा PDA बी पयलो येयल्लो. आतां तो भुटानीन घेतलो. Acha, if the MLA is out of station, what is the staff doing? Why is the staff not responding? I want to clarify that staff cannot respond without the permission of the MLA. Now that the MLA is here with us and the MLA has requested that we should clarify, we want to clarify. These are baseless allegations, simply accusing the staff that what are they doing, abusing us, attacking us unnecessary in the social media, which is not right. We know that MLA had taken the right action and the justified action, and all the action that the MLA has taken till date, he will explain to you today. आनी तातूंतलीच म्हणल्यार एक सांकवाडे चलता तो भुतानीन मेगा प्रोजेक्टाचो इश्यू आनी हेचेर कांय एलिगेशनाय जालीं सोशल मिडियाचेर, स्पेशली कोर्तालीम फेसबूक जावं WhatsApp ग्रूप आनीक इवन कांय आमच्या गोंयच्या TCP मिनिस्टरानूय एक्सप्लेनेशन दिल्ली आहा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.